वेळूस सत्तरीची ही सत्यवती च्यारी हिका कोणाचोच आधार ना। कांय वर्सां पयलीं तिचो घोव भायर पडिल्लो। उपरांत 2 चले आशिल्ले तेवूय संवसाराक अंतरले। 6 म्हयन्यां पयलीं अपघातात तिच्या नातवाकूय मरण आयलें। हाका लागून तिका आतां कोणाचोच आधार ना। कांय दिसां पयलीं तिच्या घराचे छप्पर कोसळिल्ले। घराच्यो वणटी मातयेच्यो आशिल्ल्यान त्यो कोसळपाच्या वाटेर आसा। घराच्या मद्याराक जाल्यार वाळटी येयल्या। हे परिस्थितीत घरात रावपाचे कशें म्हूण सत्यवतीक आता प्रश्न पडला। तिणेन मंत्री विश्वजिता कडेन आदाराची मागणी केल्या। म्हाका मदत करा म्हणटा कोणी आयकोंक ना। करता करता एका सगळी वाळी भरली कोण करतलो। भुरगे आसले ते वयर चडोन सारके करता आसले न्हू, इल्लें थोडे मद्यार घालून। भुरगे ना, भुरगे गेले। भुरग्यांच्या फाटल्यान एक तो नातू आसलो, तेकाय कोणी मारलो काय कितें केलो कोण ना। आनी आतां कांयच ना जावन पडलें। कोण कितें काम मातशें करतलें जाल्यार कोणूच ना म्हाज्या फाटल्यान। आनी आतां ही भिंती बी फुटल्या ती तुमी अशें म्हणजे कोणाक अशें म्हणजे म्युनिसिपालिटीन अशें कोणाक सांगलेलें पयलीं? करतलें जाल्यार कोण ना। सांगूंक गेल्यार कोण म्हाका कितें सांगता आनी कितें करता अशें करता। कोण एका सांग तेका सांग अशें जावंक लागलें म्हणटकूच मागीर मनाचेर खूब परिणाम येता न्हू। 2 म्हाका भुरगे आसलेले ते बी हाती तोंडा कडेन येता म्हणसर दोगूय बी गेले। तेन्ना आतां म्हाका आदार कोणाचो ना न्हू। ते आसलेले जाल्यार म्हाजें घर करून दिता आसलें म्हाका। ह्या सगळ्या घडिल्ल्या प्रकाराची आता मंत्री तसेच आमदार विश्वजित राणेन दखल घेतली। सत्यवती हे निर्धार बायलेचे कोसळिल्ल्या घराची दुरुस्ती करून दिवपाचे आश्वासन मंत्री राणेन दिले। आयज पासून वेळसाचो जेन्ना न्यूज आयली ते घर ऑलरेडी बांदपाक चालू केल्या। माणुसकी म्हणून आमी राजकारण करता। राजकारण समाज घेवन आनी समाजान तोडून राजकारण करपाचें काम आमी करिना। आमी भारतीय जनता पार्टी आमी जेन्ना प्रधानमंत्री वांगडा कोर कमिटी आमी बसता ते आमकां पयली प्रश्न विचारता। जेन्ना चर्चान फेस्टिवल खंयचो आमदार भोंवता, कोण गेला, तुमी गेल्या, खंयचेय समाजाचेर कितें बरें आसलें गोश्ट तुमी वचपाक जाय दामू आमी हे सगळे वयता आनी आमी करता। आनी हे सगळे आयज आमी सॅनिटरी नॅपकीन आमी आयज खंयच्या मळाचेर खंयच्या मिडियार विचारलें। आयज आमी सॅनिटरी नॅपकीन पासून आमी आयज फ्री आमी महिलांक आमी दिता जे गोश्टी कपड्याचो वापर करतले। ह्या धर्तीचेर आयज बीजेपी जनता पार्टीचें काम करता। नमस्कार, हांव सद्या सत्यवती च्यारी यांच्या घरा कडेन आसा। आमकां खबर आसतली की घर हे आपल्या खातीर कितें आसता आनी जेन्ना कुटुंबाचें जेन्ना हेच नसता, छत्रछायाच नसता तेन्ना मनीस जो लाचार आसता तो कितें करतलो। आमच्या समाजान खुबशे अशे लोक आसा जे गरीब आसा आनी तांकां निराधार म्हणजे कोणाचोच आधार नासता। तेन्ना अशा मनशाक आदार दिवपाची खरी गरज आसता। आज आमच्या फाटल्यान आसा ती सत्यवती च्यारी, आमकां फाटल्यान दिसता ती 75 वर्सांची आसा आनी तिका घरान तिचे कोणूच ना। तिजो 2 चेडे आसलेले आनी नातू आसलेलो। ते कांय दिसां पयलींच तेंचें निधन जालेलें आसा आनी तेंचें जें घर आसा तें सगळें मोडलेलें आसा आनी 4 दिसां पयलीं जे आसलेले ते बी तेंचें घर मोडलेलें आसा आनी नळे सगळे पडलेले आहा। घराची जी भिंती आसा ती मातयेची आसा आनी तांकां सगळी चीर येयलेली आसा आनी केन्ना कोसळपाची शक्यता आसा। हे घर आहा तेंचे खूब जुने आसा आनी तेंचे कडेन पयशे ना की घर सारकें करतले। आनी एक मेन म्हणटा ते तांकां कुटुंबाक अशें कोणूच नासल्या, आदार नासल्या कारणान कोण करतलो हे मोठी गजाल आसा। वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।